फाटल्या आयतारा बायगिणी 110 केव्ही लायन शिफ्टिंगाचे कांडात पणजे तिसवाडी 22 वरां काळखात उरली. कोफुसांव करपी लायटीचे खातें. पर्यायी पावर वेवस्था फेल. नेमको तेच दिसा पणजे शटडावन. कोफुसांव वाडलें. तातूंतच एक क्रिपिंग मशीन मोडलें आनी काम फांतोड मेरेन लांबलें. लायन शिफ्टिंग मागपी महापालिकाच. पावस तोंडार आसतना लायटीच्या खात्यान ही आबुजपणां कित्याक केली ताची जाप मेळना. खासा रिपोर्ट. फाटल्या आयतारा पणजे धरून तिसवाडीत 22 वरां लायट नाशिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. लायटीच्या खात्यान एका बिल्डराक लागून लोकांची वाट लायली म्हूण लोक तिडकल्लो. खातें सांगता ते प्रमाण सगळ्योच गजाली पयलीं दिसल्यो तश्यो नाशिल्ल्यो. वीज खात्यान गोंदळ घालोच आनी नेमकी एक मशिनरी मोडिल्ल्यान सगळो घोळ जालो. तातूंतच डबल शटडावन आशिल्ल्यान पणजेकारांचे आनीक हाल. हे 110 केव्ही लायनी पोंदा महापालिका आनी मंगलम ओमाराचे प्लॉट येतात. महापालिकेन सगळ्यांत पयलीं 110 केव्ही लायनीचें शिफ्टिंग मागिल्लें. लायट उदकाची लायन शिफ्ट करूंक मुख्यमंत्र्यान ऑगस्ट 2013 बसका घेतिल्ली. 3 जुलय 2015 महापालिकेन लायन शिफ्टिंगाक वीज खात्याक अर्ज केल्लो. मंगलमाच्या प्लॉटाच्या मालकान ऑगस्ट 2015 लायन शिफ्टिंगाची मागणी केल्ली. लोकांच्यो हरकती कोर्ट कायदेशीर सोपस्कार जाता म्हळ्यार 2018 उजवाडले. कामाचेर सुमार 6.5 कोटी बिल्डरान मोडले. महापालिकेचें काम फुकटात जालें. आतां पळयात गोंदळ कित्याक जालो तो. पणजे आनी तिसवाडीक लायटीची तजवीज खात्यान केल्ली. फोंडेच्यान 30 मेगावॅट, दिवचल आनी पर्वरेच्यान दरेकी 5 मेगावॅट दवरिल्ली. पर्वरे आनी दिवचलची वेवस्था फेल गेली, मात फोंडेची 30 मेगावॅट आशिल्ली. मात पणजे डिव्हिजनान शटडावन घेतिल्ल्यान पणजे आदींच दिसभर लायट नाशिल्ली. ते खातीर फोंडेच्यान लायट घेवन पसून पणजे तिसवाडीचे कांय भाग काळखात उरले. सायटी वेले एक क्रिपिंग मशीन मोडलें आनी मागीर पावस पडिल्ल्यान काम उसरा सोंपलें. क्रिपिंग मशीन गोंयांत मेळनाशिल्ल्यान हाडप शक्य नाशिल्लें. एकाच मशिनाचेर भार पडलो. दुसरें मशीन मोडिल्लें जाल्यार लायट 3 दीस येवपा नाशिल्ली. लोकांनी काम आडयल्ल्यान आनीक वरभराचो कळाव. फांतोडेर काम सोंपलें. ह्या सगळ्या प्रकारांत एकूच गजाल खटकपा सारकी, ती म्हणजे पणजेच्या एडिशनल चीफ इंजिनियरान हे लायन शिफ्टिंगाचें काम कमीत कमी वेळात पावसा पयलीं करचें म्हूण बांयगणीच्या डिव्हिजनाक 28 मायाक सांगिल्लें आनी 6 दिसां उपरांत म्हणजे 2 जुनाक तें काम सुरू जालें. इतली घाई कित्याक केली हाची जाप मेळना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शाळा सुटली, पाटी फुटली. सांग्यार मळकण्या शाळेच्या छपराच्यो पाटयो आनी नळे फुटल्यात. पावसांत भुरग्यांचेर वर्गांत सत्र्यो घेवन बसपाची पाळी. एका हातात पेन, एका हातात सत्री. गोवा फॉरवर्डान ही गजाल मुखेल सचिव आनी शिक्षण संचालकाच्या कानार घातल्या. तांणी खंय उपाय काडटा म्हूण सांगलां. सध्या भुरगे सत्र्यो घेवन दीस काडटात. ही मळकर्ण्याची सरकारी मुळावी शाळा. शाळेची सापूच दशा जाल्या. पाटयो मोडिल्ल्यान नळे फुटून पागेराक गळटी लागल्या. भर उटंगाराच्या पावसात भुरग्यांचे हे हाल. बारीक सारीक गजाली असल्यार पालक खंय तांच्या फंडांतल्यान त्यो जाग्यार घालतात. शाळेच्या मेंटेनन्सा कडेन तरी सरकारान लक्ष दिवंक जाय. जेन्ना ही शाळा मोडून भुरग्यां आंगार पडटली त्याच्या वेळाकच आमी जागी जातले काय कितें असो आमच्या मुखार एक प्रश्न आहा. आनी दुसरी गोश्ट सांगपा म्हणजे कितें, ह्या शाळेच्या बाबतीन आयज पर्यंत हे पालक आसा पळय, कांयशे मागीर कितें भुरग्यां जर तर कितें प्रॉब्लेम आयलो जावं एक फॅन बंद पडलो जाल्यार आमी वयर कळोवनय बी त्या कांय घालना. पूण आमी आमच्या फंडांतल्यान तसो काम केल्लें आसा. कारण निमाणी भुरगीं आमची शिकतात आनी आमच्या भुरग्यांची भवितय आमी विचार करपा म्हणून. पूण शाळा काय आमी कांय करूं शकना न्ही. शाळेची गव्हर्मेंटान पळोवपा जाय. तें आजून पर्यंत तांणी करूं ना. आमची इतलीच मागणी आसा की जात तितले बेगीन तेणी ह्या शाळेची चवकशी करून जात तितले बेगीन हे शाळेक रिनोवेट कितें करपाचें पळय तें करचें. गोवा फॉरवर्डवाल्यांक ही गजाल कळ्ळ्या उपरांत तांणी मुखेल सचिव आनी शिक्षण संचालकाच्या कानार घाली. तांणी खंय उपाय काडटा म्हूण सांगलां. अक्षरशः सत्री धरून क्लास अटेंड करतात. ही गजाल सामकी डिस्टर्बिंग आशिल्ली. आनी हे आमी आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आसात बाब विजय सरदेसाय हांचे नदरेक हाडून दिल्ले आसा. तांच्यांनी ताबडतोब इश्यू जे चीफ सेक्रेटरी आसात धर्मेंद्र शर्मा
तशेंच डायरेक्टर गजानन भट एज्युकेशनाचे आमकां कळिल्ले आसा आनी ताचे नदरे काडून दिल्ले आसा. चीफ सेक्रेटरीन आश्वासन दिलां की ताबडतोब ते हाजेर एक्शन घेतले आनी भुरग्यांक जर थंय शिफ्ट करूंक जाय जाल्यार ताची वेवस्था ते करतले म्हणून. कारण भुरगे म्हणटात ते गोंयचो फुडार आनी भुरग्यांक बरी फेसिलिटी दिवप हें आमचें कर्तव्य आनी सरकाराचे घटक आशिल्ल्या कारणान आमचें हें कर्तव्य जाता की भुरग्यां पर्यंत तांकां शिक्षणाक जी फेसिलिटीज जाय ही बऱ्या भशेन पावोवपाची आमची जबाबदारी. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक आणि तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.